आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सगळे आसूं. आयज आमी प्राचीन काळ सुरू करता आनी हातूंतल्यान जेजू सांगाता आमचे 40 दिसाची बाबाटाची यात्रा सुरू जाता. आमचे डायोसीन ह्या फाटल्या 2 वर्सां प्राचीन काळाच्या पयल्या आयताराक आमी गोंयचे बावार्थी प्राचिताच्या मौनान चलून सांकोला गेल्या आनी प्राचिताच्या मौन आपणावन प्राचीन काळान भितर सरल्या. हे चालू आसलेल्या महामारेक लागून ह्या वर्सा ते आदले भाशेन जावचे ना, पूण ताचो हेतू आमी आजुनूय पालू येता. जसो जेजू शिवभक्तमन परगटीत गेलो तशेंच आमी आमच्या बरे चाली वरवीं जेजूचे शिवभक्तमनाच्या गोवाय जावन येता आनी हातूंतल्यान क्रिस्ती जिविताची खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक वाटूं येता. प्राचिताचे मौनान ह्या प्राचीन काळांत आमकां बाबाताचे यात्रेकार कोर म्हूण ह्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी आतांच आयकलां ते भशेन दर प्रांतीक चलपाचे यात्रेचो दीस आमचे डिओसिसीन आयज आमी पाळटा. कांय आमची भाव भयणां सकाळीं 5 वरांचेर सांकवाडे चलून गेल्यात. एकेका फिरगोजेंतली थोडी भाव भयणां आनी आमी चलून आमचे फिरगोजेन भितर सरतात. ही जावन आसा यात्रा आमची कश्टांची. जंय जेजूच्या कश्टान जेजून यात्रा केली तातूंत मिसळ करता. जेजून कशे कश्ट अनुभवले हे कोरेजमाच्या काळार नियाळ करतना आयज इल्लोसो त्याग करून आमी आयल्या. ह्या त्यागाचो फळ, ह्या त्यागाचें इनाम देव आमकां जरूर दितलोच. पूण कांय फावटी ही यात्रा आमी करता ती आमकां स्वर्गीच्या यात्राचो उल्हास करूंक गरज. आनी एक दीस आमी सासणेक सूत भोगूंक आमची यात्रा थंय सोडटली. आयज कसल्याच मनान आमी यात्रा केली जाल्यार आयज उरलेल्या जेजूच्या कश्टाचेर आमी नियाळ करता. जाका चलूंक मेळूंक ना वो जांकां इगोर्जे येवंक मेळूंक ना ती आपल्या घरांत आयज ही यात्रा करतले. आयज आमचो दीस आमी तेच करून जाता जाल्यार स्टेशन्स ऑफ द क्रॉस क्रुसाची वाट करून ते भाशेन घरांनी आमी सांगतले. आनी इराजकाच्या मनान दडवणीच्या मनान हो दीस आमी वाडटले. आनी दिसाचे भेटेक आमी तयार जातना आमची पातकां उडोवन घेवन देवाची आनी एकामेकाची आमी बोगसणी मागुया. बापा, तुवें सृश्टी लागीं करार केलो आनी ती सांबाळून बासावणी केली. आमी ही तुजी बासावणी आमची करून घेवंक चुकल्या. सुम्या काबूत कर. जेजू, पवित्र स्नाना वरवीं तुवें आमकां तुज्या जिवितान वांटो दिलाय आनी तुज्या जिविताची बोरती आमच्यान घाल्या. तुजे बोरतेन रावून आमी फावो तितलें करूंक ना. क्रिस्ता काबूत कर. पवित्र आत्म्या, तुज्या उजवाडान आमी ताळणेंतली पयस रावूंक आनी बरें तें वेंचून काडूंक तूं आमकां आदार दिताय. पूण कालती जावन आमी तुजो उजवाड घेवंक ना. सुम्या काबूत कर. सपरिवारील आमची काबूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थया स्वर्गीच्या बाबा, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतोच ओरोड्यांत गेलो. तुवें 40 दिसांच्या उपासान आनी देवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेंत दणवण करूंक आनी देवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वाशी रावूंक आनी जैतिवंत जावंक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बोड आमकां दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचन. नोय लागीं आनी तांच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो. पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतले तुमचे संस्थी लागीं म्हजो करार करता. तशेंच तुमचे बरोबर आसलोल्या सगळ्या रोचना लागीं जावं ती सुकणी, गोरवां, वासरां आनी खंयचीं जनावरां, तारवांतले भायर सरला आनी प्रितुमेचेर जियेता तितल्याय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करता. जिवे रोचनेचो परतून कदींच बुट्टेंत नास जावचो ना आनी कदींच बुट्टे वरवीं संवसाराचें गोठान जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजे आनी तुमचे मदें आनी तुमच्या बरोबर जियेतल्या सगळ्या रोचना लागीं जो हांव सदांकाल तोखपाचो करार करता ताची ही आसा खुणा. म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलोल्या कराराची खुणा जावच्याक हांव म्हजे दोंदूबाळ कुपांनी घालतलों. जेन्ना प्रितुमे वयर हांव कुपां जमयतलों आनी कुपांनी दोंदूबाळ दिश्टी पडटले, तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रोचने मदें करार केल्लो आसा ताचो हांव उगडास करतलों. आनी अशी आनीक कदींच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळी जिवी रोचना नाटाक जावची नात. देवाचे उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासपणाच्यो. म्हणया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. जबाब तुजी काकूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळजाचो मोग मनांत दवर. तुज्या भलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता.
दुर्बळांक आपली वाट दाखयता जबाब बागिमोन पेद्रूचे पयली चिटी वेले वाचप भोव मोगाच्या बाबा भयणींनो जेजू क्रिस्ता सारको निरपराधी आसलो तरी आसतना आमकां देवा सोशी पावून तो एकूच पाव पातकांक लागून मेलो पातक्या खातीर मेलो मनशा स्वयमा पोरमणे ताचो जीव काडलो पूण आत्म्या पोरमणे ताका नवो जीव मेळ्ळो आनी असो तो बोणकोणींत आसलोल्या आत्म्याक सोडवणीची खबर परगटूंक गेलो मागा देव आजून सोंसणीकाय धरून आसलो तेन्ना नुये बांदतालो त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरवीं वाटावलो तेन्नाच हे आत्मे बाबा धरून राजी ना जाले तेन्नाचें उदक आतांच्या तुमकां तारून दितल्या पवित्र स्नानाची खुणा तें कुडीचो भायलो मेण धुवन काडिना पूण ह्या स्नानांत जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवन आपणाची भेटवणी करता हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक अधिकाऱ्यांक आनी पोतव्यांक आपणा खाल दवरून देवाच्या उजव्याक बसलोलो आसा देवाचें उतरें उद्गार उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून स्नान घेतल्या उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका ओरोण्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो ओरोण्यांत रावलो आनी सैतान ताका नाडटालो जनावरां बरोबर थंय तो रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्ल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलो जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या बाबा भयणीनो ही 2 उतरां जर्नी यात्रा वो एग्रीमेंट कबलात ही आमकां आतलीच न्हय जर्नी वो यात्रा आमी असल्यो जायत्यो आयकल्या जायतो लोक क्रिस्ती लोक जेरुसलेमाक वता जेजूची स्वात जंय तो जियेलो जल्माक आयलो हें म्हणून यात्रा करता आमचेच इंडियेक जायतो लोक केरळा वता आमचे मुसलमान भाव हाज पिलग्रिमेज करता आनी हे भाशेन ह्यो यात्रा आमकां आत्म्यो न्हय आमची यात्रा जल्मांत संवसारांत सुरू जाता आनी मरणांत ही यात्रा ह्या संवसारांत सोंपता दुसरें उतर हांव म्हणटालो बाबडीनो एग्रीमेंट
हो कोबला हेवूय उतर आमकां आत्मेनूय कोणीय तरी सुवात घेवंक सोदता जाल्यार तो ते सुवातेक प्रेस फारीक करता आनी सुवात घेता. म्हणटच कोणेकलो विकतलो आसता आनी दुसरो घेवपी आसता. विकतल्याक दुडू मेवता, घेवप्याक सुवात मेळटा आनी दोगांकूय तितलेंच मेळ्ळ्या उपरांत ते एग्रीमेंट हो सायन करता. बाबडी तो आयज हांव म्हणटालो आमची पयले सुवातेर जर्नी. आयज आमी वाट ही तांकून आयल्या घरांतान आमचे फिरगोशेन. कसल्यो जर्नी वो कसल्यो यात्रा जायत्यो आसल्यो आदल्या काळार आमी पळयता. नोवाची यात्रा 40 दीस 40 राती येतार वार तो आपल्या सांगाता भुरग्यांक घेवन जनावरांक घेवन जियेलो. ही 40 दिसांची यात्रा त्याची. उपरांत पळयता आमी यात्रा अब्रामाची. बासायलेल्या गांवांत वचून तो यात्रा करता आपल्या सांगाता दुसऱ्यांक सांगाती घेवन. त्या उपरांत आमी पळयता यात्रा मोइजेसाची. इस्रायल पोरजेक घेवन तो फुडें वता. आमी यात्रा पळयता जेजूची 40 दीस ओरोड्यांत तो रावलो. बाबडी तो ह्यो यात्रा पळय जाल्यार आमी तांच्यो थंय एक एक कबलात एक एक एग्रीमेंट आसता. पयले सुवातेर नोवाच्या मदें हाचे पयले वाचप आमकां सांगता देवा मदें आनी नोवा मदें हो एग्रीमेंट जाता. आनी देव कितें बसयता आनी केन्नाच बुड्डी हांव धाडचो ना. केन्नाच हे पोरजेचें निसणटण आनी करचो ना. आनी एक सायन दाखोवपाक एक रेनबो दोंडू बाल तो कुपाचेर दाखयता. बाबडी हांव म्हणटालो एग्रीमेंट करता जाल्यार दोगांकूय तितलेंच मेळटा. देव पावरफूल आसलो, शक्तिवंत आसलो. नोवा असक्त. हें कशें जावं येता? देव चड जाणार आसलो. नोवा देवा इतलो जाणार न्हय. देव सदांकाल जियोवपी. नोवा संवसारांत सदां जियेतलो असलो न्हय. जाल्यार दोगांकूय तितलेंच कशें मेळटा? मेळना. पूण देव आपल्या उदारपणान नोवाक दिता आनी नोवा म्हणजे फकत एकूच रावता आनी तें म्हळ्यार तूं म्हाका विस्वाशी राव. यू बी फेथफूल टू मी. ही देवाची आनी नोवा मदें केल्लो एग्रीमेंट आनी ही तांची यात्रा. दुसरे सुवातेर बाबडीत आमी पळयता देवा मदें आनी अब्राम मदें. अब्रामाक देव एकूच भासा दिता. तुजी संसद रेवेच्या कोण्या इतली करतलो म्हणटा. तुजी संसद नोकेत्रांच्या इतली करतलो म्हणटा. पूण कांय फावटी तोच देव म्हणटा तुज्या पुताचें बलिदान कर. ताका म्हाका भेटय. जरी तर अब्रामाक मेळना थाव ह्या देवाच्या उतराचो तरी तो पातयेता देवाची. भावार्थाचो बापूय आमी ताका म्हणटा. आनी देवाचेर पातयेवन आपल्या पुताचें बलिदान करून तो तयार जाता. आनी देव अब्रामाचो भावार्थ पडून ताका फावो तें दिता. ताचो पुताचें बलिदान करून मागिना पूण फावो तें ताका दिता कित्याक ताणें भावार्थ दवरलो. ही अब्रामाची यात्रा बाबडीनो ताका प्रॉमीस लँड थंय पावून देव ताका वासयता आनी ताच्या कुळाक आनी ताच्या सगळ्यांक बरोबर आसलेल्यांक तो वासावणी मांडटा. हांगासर आमी पळयत जाल्यार बाबडीनो देव ताचे बरोबर आसलो. आदल्या काळार असलो एग्रीमेंट करता तेन्ना बाबडीनो जनावरांक मारताले. ताचे 2 कुडके करताले आनी दोनूय बाजूनी हे कुडके दवरताले. आनी ह्या दोनूय बाजूनीक 2 कुडके दवरल्या जनावरांचे ताच्या मदल्यान चलोवन येताले. तेन्ना हो एग्रीमेंट ताचो सिद्ध जातालो. आयज काळ आमी एग्रीमेंट केल्या उपरांत आमचें कार्य वता आनी सायन करता. त्या काळार अशें नासलें.
म्हणटच जो कोण ह्या दोनूय कुडक्या मदल्यान वतालो तितल्यान तो एग्रीमेंट जालो आनी जरी तर कोणें हो एग्रीमेंट पाड उरना जाल्यार समज आसलो जे भाशेन ह्या जनावरांची गोद जालेली ते भाशेन तुजी जातली. अशें आसतना भाव भयणीनो देव अब्रामाच्या मागलेल्या बलिदान आसलें सुलतान घेता. एके भाशेन अब्रामाक आपूण जे कितें बासायला तें आपूण पाळटलो म्हणून सांगता आनी अब्राम भाव भयणीनो देवाक विश्वास केला. ही ताची याद. ते उपरांत भाव भयणीनो जेन्ना देव एके भाशेन इस्रायल मोर्चेक वेंचून काडटा, अब्राम ताचो पूत इजायल, ताचे दोग पूत इसाव आनी जाकोब, आनी जाकोबाचे 12 फुडारी, ताचे पूत 12 जाण इस्रायलाचे फुडारी. देव मोइजेसा वरवीं इजिप्तकारांतल्या हातांतलो ही पोरचेक सोडयता आनी सोडयतात तांकां ही यात्रा करून घेवन वता. पूण ही इस्रायल पोरचा बाबडीनो देवाक विश्वासी रावना जे भाशेन अब्राम रावलो. देवान केल्ले तांचे सगळें ही इस्रायल पोरचा विसरता. तांची यात्रा करता तेन्ना जे कितें यात्रेन देवान केल्लें तें तांकां ती विसरता. ओरड्यान चलतना सरप आनी विंचू चाबत म्हणून देव तांकां उज्याचो कामो जावन उजवाड दितालो. ओरड्यान तांकां दोग लागतलो म्हणून दिसाचो देव खूब जावन सावडी घालतालो. ओरड्यान तांकां तान लागताली तेन्ना मोइजेसा वरवीं बडी उदकाचेर कडपार मारून उदक घेवचें पडटालें. भूक लागताली तेन्ना तांकां माना दिवन पोसतालो. आनी हें सगळें देवान केलेलें ही इस्रायल पोरसां विसरता. तांची यात्रा जाताना देवाचेर गुणगुणटा आनी देव मोइजेसा वरवीं तांकां 10 मानामेन दिता. ही कबलात एके भाशेन करता. हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी पोरसां, हे भाशेन देव तांचे लागीं उलयता हे यात्रेन. पूण बाबडी ही पोरसां विसरता. कबलात केलेली ती विसरता. देवा सोशिल्ली पयस वता. पूण देव आपल्या उदारपणान जो आपणे केल्लो करार केन्नाच विसरना. जायत्या प्रवाद्यांक धाडल्या उपरांत शेकी आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा आनी हो पूत जेजू ही यात्रेन भितर सरतच मनशाक न्हयच फकत एकल्याक नोआक वो एकल्याक अब्राहमाक वो एका देशाक इस्रायलाच्या, पूण कबलात करता ती आख्ख्या संवसाराच्या मनशाक. आनी कबलात बाबडीनो देव करता ती मनजाच्या रोगतान न्हय, जेजू खूद आपल्या रोगतान करता. ही कबलात बाबडीनो जेजू करता पळय ती फातरीचेर बरोवन न्हय, मनशाच्या काळजाचेर बरोवन करता. आनी ही कबलात सदां तोपच्याक जेजू ही मिसाची बॅट घडून दवरता. हाका लागून ही कबलात केल्ली ती आपूण मोरच्या आदी मिसाची बॅट घडली तेन्ना, प्रिती मोगाची यादल्या दिली तेन्ना, यादनीकपण घडलें तेन्ना ही कबलात तो सिद्ध करता. बाबडीनो आयज आमचे यात्रेंत आमी एकसुरी ना. जे भाशेन जेजू ओरड्यान जनावरां मदें आसलो, आमी संवसारांत जियेतना जायती आमकां टॅम्पटेशन्स, जायते आमकां वांगडे सारकी आसा. पूण आमी उगडां समजा आमी एकसुरी ना. देव आमच्या सांगात आसा. ही यात्रा आमी करता तेन्ना देव आमकां सांगात दिता. जे भाशेन बोडव्यांनी देवदूताची सेवा करताले ते भाशेन जेजू आमच्या सांगात आसा. म्हणटच बाबडीनो ही मिसाची भेट आमी करता तेन्ना दर फावटी आमी मिसाची भेटीन येता तेन्ना हीच कबलात देवा मदली आनी आमच्या मदें आमी उदीक कोण करून पावता. म्हणटच मीस सोंपल्या उपरांत आमी घरा गेली अशी न्हय आनी मागीर दुसरे फावटी आनी येवचें. पूण म्हजें मीस सोंपता तेन्ना खरेपणी म्हजें मीस सुरू जाता. म्हणल्यार हांव परत येवसर ही गरजेंत ही कबलात हांव कशी जियोंक वावुरला ताचेर मी याद करता. आनी ही कबलात आमकां केन्ना आमी हितून भितर सरली बाबडीनो, केन्ना जेजू मदें आनी आमचे मदें ही कबलात जाली. ज्या दिसा आमच्या आवय बापायन आमकां हे गरजेन भितर हाडलेली
आनी बावतिजमाक तयार केल्ली आपल्या भावार्थान आमकां बावतिजम दी म्हूण मागलोलो त्या दिसांतल्यान ही कबलात देवा मदें आनी आमच्या मदें सुरू जाली आनी निमणी यात्रा बावडीनो ह्या संवसारान आमी जियेल्या उपरांत आमची यात्रा सोंपता स्वर्गीच्या राज्यांत. ही स्वर्गीच्या राज्यांत आमची यात्रा सोंपता पळय तेन्ना त्याच जेजूक आमी रूप पडोवंक पावता. तूंय आनी कश्ट ना, तूंय आनी आटाबिटे ना, हे सगळे कश्ट हांगासर आसले ते आमच्या कश्टांक मोडटा थिंगा आमकां समजता. म्हणटच आयज आमी यात्रा करून आयल्या. हे यात्रेक देव आमच्या लागीं कितें मागता? पयले सुवातेर जे ताणें इस्रायल करचे लागीं अब्राहमा लागीं मागलें, यू बी फेथफूल टू मी, तुमी म्हाका विस्वाशी रावात, हें देव आमच्या लागीं मागता. दुसरे सुवातेर बावडीनो ही यात्रा आमी संवसारांतली करता तेन्ना आमकां कश्ट त्रास आटाबिटे पडटा जेन्ना आमी हे कश्ट देवाक भेटयता तेन्ना ह्या कश्टाक क्रिस्ती मोलान आमी पळयता आनी क्रिस्ती मोलान अनुभवलेल्या कश्टाक आमकां सासणीक सूख मेळटा. आनी तिसरे सुवातेर बाबडीनो आमकां तो बरोवचो आसा जाल्यार दुसऱ्याक बरोवचो नासलेली जी येता ह्या संवसारांतली यात्रा तांकां आमी बरोवचो दिवंक पावता. तो देखल्याक कसलेंच मोल आनी काळीज आमकां मागुया आनी जेजून रोगतान केल्लो त्याग सॅक्रिफीस आमचे पासत होच दिसाचे भेटेन दर पावटी आमी येता तेन्ना अनुभवूंक पावया. अशें जावं. उबी रावया. सत मानता देवा, सत बाबा, सगळ्या आमचे पृथ्वीच्या बावडीनो आमी प्राचीन काळांत आसा आनी आमी आमचे जिवितांत पूर्णपणी सुर्य हाडून पावता. आमचें जिवीत बरें करून आनी फळवट करून आमच्या प्रयत्ना बरोबर देवाची कृपा आमकां चड गरजेची. ते वेळार आमची मागणी आमच्या काकूसर बाबा लागीं करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखीक आनी शिकवणेक शुभ वर्तमानाची गवाय जावन तांचे चाली वरवीं भावार्थ जीव यात्रेचेर बोळ जावन देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी कॉस्टोटले वर्जेचे उस्के समजून आनी देवान ख्रिस्ती लागीं केल्ल्यो करार सगळ्या गंभीरतायेन पाळून देवा लागीं मागुया. ह्या प्राचीन काळांत आमी धाकट्या वस्तूंनी आमकां उणें करूंक शिकूंक आनी हे तरेन साद्या प्राचिता वरवीं जेजूच्या कुश्टाचे बोड अनुभव पावूंक देवा लागीं मागुया.
जेजून ताळ्यांचेर झुजून देंवचाराक हारयलो आनी आपल्या भावार्थाचें बळ पोलक्या वस्तूंनी उलोवनात असलें म्हण दाखयलें. आमी अशींच भावार्थान मजबूत जावं आनी उलोवतल्या वस्तूंक लोब्दम खऱ्या देवाक साडिना जावन देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, जिवीत बदलून आमी तुजे वेगेन परतून येवन तूं आशेता आनी आमकां करपा दिता. आमच्या जिवितांत सदांच आमची नवसोडणी करूंक आनी बऱ्यो पुण्यो ओगेपणान आनी गुप्ती करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या स्वर्गीया वरवीं पेटवले जाल्यार पीक घेवया. C20 पेज 36 C20. म्हज्या बाबा कडेन दोमोशेल तुमचें बलिदान सर बलिदान बाबा पाक हातात असलें जावून म्हाका. Latria. Katlut țara papa, niro pradi zaunui, opradia pasot tuzo, ut Jezu. Am catuși sorși vorud, fomesta cea patcat la gândălă. Hienta cea mornace bolidan, e vedi bontuni एकठांय जावन आमी तुका समर्पिता. ताच्या मरणाक आमची प्राचीन काळाची दडवण एकवटावन तुका आमी आतां आमचीच भेटवणी करता आनी पातकाक मेळ्ळी नवे जिणेची मनशां कशी जियेतल्या म्हूण तुका भास दिता. ही भास पाळून तूं आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं सर्वेस्कोर तुमचे सगळे आसूं आमची काणसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक विनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोत पविदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकड्याक सरकाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी तान भागयनासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्ल्या स्वरपाचे सगळे स्वास काडून उडोवन खोटेपणाचे आमटे पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गूण फावो त्या मोरान समारंभ. ह्याच पास्कांत आनंदान आमी सासणाक वांटो घेवन पावतल्या. देखून देवदूतांनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचे किर्तन आमी निरंतरी गायता.
उमेद करून आमी मागता जावं की आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी आपलेच कशेन गोश्ट मरण सुसुत्रेची आनी ताणें उदक घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणेक कोरोनाचेर पातकाचे बोगसोडे वेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत देवा रावतलो हे म्हज्या उगडासाक करा तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गोठ पूर्ण करूया तुझ्या बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्माचो आमी भक्तीपणी उडास करता नवा जिविताचो उलो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन आसता आनी जेजूची कूड आमकां कश्यो आम्हाला समजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक ते प्रितमीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादकी मार्गा बरोबर पिका प्रिती मोगान पडय पुनर्जन्मपणाचो बरोवचो धरून मेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची कामत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेसाक तुजे पोर जोडे तुमकां मावळ पडोवंक फावो कर आम्हा समेसाची दया करून आमी मागता आंकवार देवाची माई सगळी भगवत धर्मदार सगळं काडटुका मनवना त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सगळ्या तुजी महिमा लागून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या उदार त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे कोणाल सर्व उर्मिदार बाबा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा म्हणलो कांय वर्सां फाटीं जेन्ना आमचे दिवसाचें एक्सपोजिशन जाल्लें तेन्ना सगळीं आमी यात्रेकारां तें परत परत आमच्या कानार गायन नाचतालीं सगळीं आमी यात्रेकारां आनंदान चलता वाट परम संस्कार आमचो बांदता सांगाती एकवट हीच यात्रा कोडादेक आमची सर्गीच्या राजा पाव पर्यंत जावं आमकां आदाराक करता जेजून शिकयलेले मागणे आमी गायन करून देवळाक करता स्वर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमेश्वर नदरेकता तर आमकां तेजी उदारकाकृतीन सर्व पातकांतली सुजय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता कडेन आमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणी तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवं. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. Chris Prasada Velar, Victoria, D31, page 64, D31.
प्रार्थना. कोण वळ्या देवा तूं सदांच विस्वाशी जिवे रोचणेचो परतून कधीच बुड्डे काळांत नाश करचो न्हय म्हूण नोये लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय आनी ह्या कराराची खुणाक जावन मोडबार उबारलेले दोंडूबाल दाखयले. सगळीं आमची पातकां जेजूच्या मरणान अगणीत दोयाडायेर नाच करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रोगतांत शांती मोगफुण्याचो नवो करार तुवें स्थापलोय. हें ताचे रगत आमी ह्या जेवणार घेतलां. तातूंत आमी सदां तुज्या विस्वाशीपणाची खुणां ओळखूं आनी आमी तुका विस्वाशी रावूं हेंच रगत आमकां आवडूं. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोने आसूं. सर्वपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया F7 पेज 88 F7